आज आम्ही दाडोबा देवळाकडे आसा बड्डे हांगासर आमी आयज पाया पडून प्रचाराक सुरू करतली। मोरजेन म्हाका बरो प्रतिसाद आसा, हांव हांगासले मोरजेचेच, सो असोच प्रतिसाद लोकांनी म्हाका दितले। आता मेरेन कंप्लीट कितले जाले? कंप्लीट विलेज म्हणटा आयज आमी कंप्लीट करतले फुल मोरजी ओवरऑल सगळे। हय ओवरऑल। अच्छा, तेन्नासून सर आमचो काँग्रेस पक्षा कडसून सामको ठाम आसा, ही आनी आमकां खात्री आहा सर आमकां थंय आशिर्वाद आमचेर आसा। येस सर। आयज तुमकां सांगपाक चड खोशी जाता म्हाका। ह्या मोरजी गांव हो एक इतिहास केल्लो मोरजी गांव। ह्या मोरजी गांवान पयलो आमदार दिल्लो आसा। परत ह्या मोरजी गांवान आमचो सतीश शेटगांवकर झेडपी दिल्लो आसा। हो असो हा विचारवंत आसा आमचे जे गांवचे लोक आसा। आनी सांगपाचें म्हटल्यार हे जे आमचे कॅन्डिडेट आसा हे कॅन्डिडेट लोकां मदीं मिक्स जावपी आसा, खंयच्या तरी क्षेत्रांत ते परिचीत आसा। त्या वेळाचेर आमचो मोरजी गांवान अशें ताका स्विकारलां। म्हाका गॅरंटी 90% लोक आमच्या वटेन आसा, ते खात्रीच ना। आनी हे इलेक्शन जे आसा ते इलेक्शनाक सगळ्यांनी फिल्डार वचान आपलें कितें आसा तें करचें। कांय इतर पक्ष आसात, हे इतर पक्ष खूब दबाव हाडटात। हे दबाव हाडप बी हें सारकें न्हू, कित्याक प्रत्येकाक ही लोकशाही आसा। लोकशाहीन आपल्या परीन लोकांनी काम करून दिवचें। पूण म्हाका परत पुन्हा एकदां सांगता, जो आमच्या मोरजी गांवांसून जो प्रतिसाद मेळ्ळो हो प्रतिसाद म्हाका खूब वर्सां राजकारणांत जाली, पूण असो प्रतिसाद हांवें केन्ना पळोवंक ना। आनी खात्री आसा मोरजी गांव नक्कीच आमच्या कॅन्डिडेट पासून रावतलो, काँग्रेस पक्षा पासून रावतलो।